India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. आता जी वेदांताची कंपनी असता ते कंपनीन आज जवळ 1,500 वर्करांक नोटीस दिल्ली आसा की सरकारा कडेन तेंच्यांनी परमिशन मागलेलें आसा की आमकां रिट्रेन करपाक परमिशन दिवचें, लोकांक काडपाक परमिशन दिवचें, कारण सरकारान जी आमची लिजा आसल्या ती लिजा ऑलरेडी टेक ओवर केल्ली आसा. आमकां नोटीसय भायर काडपाची नोटीसय सरकारान भायर काडपाची नोटीसय दिल्ल्यो आसात आनी ताची तारीख जून 6 तारीख पर्यंत आसली आनी ताका लागून आज आमचे कडेन मायनी वगैरे काय ना. इतकी वर्सां आमी तुमकां पोचले 4 वर्सां आनी हेजे फुडें आमचे कडेन जावचें ना. त्याच बरोबर जी आयर्न ओर एक्सपोर्ट ड्युटी आसा ती 50% वाडयल्या कारणान गोंयच्यो ज्यो मायनी आसात तो ओर आसा तो विजिबल म्हणजे वायबल जावचो ना आनी त्यो हेजे फुडें गोंयच्यो मायनी चलोवपाची परिस्थिती ना अशें तेंच्यांनी क्लियर करून जवळ 1,500 वर्करांक आज तेंच्यांनी रिटायरमेंट नोटीस म्हणजे परमिशनाक जी नोटीस दिता ती ऑलरेडी आज आमकां सकाळीं तेंच्यांनी दिल्ली दिसा. आयज सरकाराक 100 दीस कंप्लीट जाता म्हणून एका सायडीन सेलेब्रेशन केलें वयता आनी दुसऱ्या सायडीन आयज असो एक ग्लो कॉमन मॅनाक मेळ्ळो आसा जो आर्थीक कणो गोंयचो म्हणटा आमी, गोंयची मायनी तेजेर आयज घालो वतलो आसा आनी असो की तांकां फाल्यां सकाळी कितें करपाचें कितें ना एक मोठो प्रश्नचिन्ह उबो जाल्लो आसा तेंच्या मुखार. ही नोटीस मेळ्ळ्या तेन्नाच्यान ते आयज अंडर स्ट्रेस आसा. म्हाका दिसता बाकीच्या सायटीक वेदांताच्यो ज्यो मायन्स आसात तांकांय तेंच्यांनी नोटीस सर्व केल्या. त्यो तो तोडून कितें तो आतां म्हाका एक कळना की रिटायरमेंट दिवपाचें आसलें हें जर गव्हर्मेंटाक खबर ना जाल्यार म्हाका दिसता की एक लॅप्स आसा कॉर्पोरेट्स आनी गव्हर्मेंटाच्या हाच्या मदीं. आयज जेन्ना ही नोटीस तांच्या हातांत पडली म्हाका जाल्यार अशें दिसता की सरकार खंय तरी कमी पडलें हें एड्रेस करपाक. फाटलीं 4 वर्सां कामगारांक तांच्यो फॅमिली सांबाळ्यो. मायनिंग सुरू करूंक जाता तितले यत्न केले. आमच्या यत्नांक अपेक्षीत येस आयलें ना. सरकारान लीज वाठार खाली करूंक लायला. आमचे कडेन पर्यायूच ना. सगळी मायनिंग ऑपरेशन्स बंद करूंक रिट्रेसमेंटाक अर्ज करचो पडलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.